आनी आतां खबरो विस्तारान. अर्थसंकल्पा खातीर सुचोवण्यो आनी नव्यो कल्पना घेवपा खातीर मुखेलमंत्र्यान वेब पोर्टल लॉन्च केली. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान सुचोवण्यो येवपाची आस्त आसा. 31 जानेर मेरेन सुचोवण्यो धाडूं येता. 6 फेब्रुवाराक अर्थसंकल्प सादर करतलो म्हूण म्हायती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. पयलेच फावटी गोवा बजेट 2020-21 हाजेर सजेशन्स आयडियाज मागपा खातीर आमी वेब पोर्टल लॉन्च केल्लो आसा. आयच्यान स्टार्ट जातलो तो 31 तारखेपर्यंत आमी सगळ्या लोकांच्यो आयडियाज कितें आसा, सजेशन्स कितें आसा ह्यो सगळ्यो पोर्टलाचेर घेतल्यो वयतल्यो. जेणे करून आमकां हरशीं जाल्यार वेगवेगळे जाण आयदर लेटर बरोवन किंवा मेल करून सगळे जाण आपआपल्यो बजेटाचेर आयडियाज कितें आसा ना जाल्यार पर्सनली मेळून आयडियाज सदांच शेअर करताले. फाटले हांव एक 8-10 दीस जाल्यार पळयता कंटिन्युअसली खूब जाणांचे मेल्स, फोन, पर्सनली मेळ्ळ्या उपरांत हे सजेशन्स आसा गोवा बजेटा खातीर, हे सबमिशन्स आसा आपले, ही नवीन आयडियाज आसा ती इम्प्लिमेंट करची. सगळ्या लोकांक सहभागी करून घेवच्या खातीर देर इज अ यंग टॅलंट इन द स्टेट ऑफ गोवा, स्पेशली इन द वेरियस फील्ड. आमी जेन्ना बजेट म्हणटा इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द इकॉनॉमिक्स बट इट इज रिलेटेड टू द ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट. 31 तारखेपर्यंत ही सजेशन्स कितें दिवपाचें आहा पळय न्ही, 31 तारखेक सांजचे पर्यंत तुमच्या सगळ्यांचे दिव येता. देर इज अ 5 days. हय, BSc मिटींग ऑलरेडी जाली. बजेट प्रेजेंटेशन हे थर्सडे 6 तारखे दीस बजेट प्रेजेंटेशन जातलें.